आणि आजच्या पत्रकार परिषदेक आमचे कडेन अँथनी बार्बोज आमच्या तियात्र अकॅडमीचे प्रतिनिधी आसात, तशेंच नॉर्थ गोवा जिल्हा पंचायतीचे अध्यक्ष बाब धाकू मडकेकर आसात. म्हाका दिसता की प्रेस कॉन्फरन्स घेता आसतना फाटले सादारणचे एक 7-8 दीस जो विषय म्हज्या संदर्भात प्रेस मिडिया म्हणजे सोशल मिडिया या सगळ्यातल्यान जो विषय चालू आसा आणि ताजे वेगवेगळे जणांक वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रश्न वेगळे विचारत असता. म्हणजे कोण तरी म्हाका फोन करता, कोण तरी सीएमाक फोन करता, कोण तरी आमचे अध्यक्ष आसा दामोदर नायक ताका फोन करता. आणि ह्या विशया संदर्भात एक क्लियरिटी म्हणजे सगळ्यांक दिवपा खातीर आणि जो विषय म्हज्या संदर्भात आसा आणि फाटल्या सादारणचे 3-4 दीस हांव नाशिल्लो. हांव बेंगलोर आशिल्लो म्हणजे पर्सनल कामा खातीर आणि त्या दिसांत तो विषय चालू आशिल्लो. आतांय तो विषय सोंपलो अशें ना, पूण ताची एक सारकी क्लियरिटी संपूर्ण गोंयच्या लोकांक वचची, म्हणजे कार्यकर्त्यांक वचची, वेरिफिकेशनाक वचची आणि जे हो विषय क्रिएट करतात तांकांय तो मेसेज वचचो ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आज प्रेस कॉन्फरन्स घेता. फक्त एक विषय खंय तरी एक वर्तमानपत्रात आयलो की एक भारतीय जनता पार्टीची कोर कमिटीची मिटिंग जाली आणि ह्या कोर कमिटीक अशे सगळे विषय डिस्कस जाले आणि त्या संदर्भात म्हज्याय राजिनाम्या संदर्भात विषय त्या हातूंत डिस्कस जालो. अशा तरेचो विषय त्या एका वर्तमानपत्रान छापून हाडलो आणि ती साकून तो विषय वेगळ्या पद्दतीन तो वेगवेगळ्या वर्तमानपत्रां आणि सोशल मिडियाचेर तो व्हायरल जात रावलो की जे सारखे निवेदन म्हणजे हालीं आमचो प्रदेशाचो अध्यक्ष दामोदर नायक तुमच्या प्रसाकान उलयला की आमची कोर कमिटीची मिटींग म्हणजे हांव जेन्ना बेंगलोर आशिल्लो त्याय काळांत जाली ना. म्हणजे हांव एक कोर कमिटीचो घटक आसा, म्हणजे मिटींग जालीच ना आणि त्या जी मिटींग जालीच ना त्या मिटिंगे संदर्भात तो विषय की गोवाभर विस्परीत करता अशें जालें. आणि म्हणजे खरें म्हणजे जी प्रेसाक बातमी आयली प्रिंट मिडियासांनी ती अत्यंत खोटी बातमी आयली आसा. दादांनी खोटी म्हणटात न्ही, खोटाडी बातमी छापून जसं लोकांची विस्परीत करपाचो प्रयत्न करतात. दुसरी गजाल आसा न्ही, थंयच्यान मागीर परत म्हाजी ब्लेम सुरू जाता की रमेश तवडकर असंतुश्ट आसा, रमेश तवडकर त्या खात्याचे समाधानी ना. हाजेय पयलीं म्हाका प्रेस आमची जी सोंपली म्हणजे फाटले 17 जे आसा हांव सभापती आसतना त्या दिसा सांगलें की मुख्यमंत्र्याक हांव मेळून सांगलें की आनी की म्हाका मंत्री जावपाची इच्छा ना. म्हणजे 1.5 वर्स जे उरिल्ले आसा म्हणजे एज अ सभापती आसा तो कार्यकाळ म्हाका पूर्ण करपाचो आसा आणि ज्या तरेन हांवें म्हाजे सभापती पोस्टाची क्लेमार वाडयल्लें आणि हे संबंध हांवें प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान गोंयच्या लोकांच्या हातूंतल्यान सुद्दां ताचें म्हणजे जो फील जो म्हाका मेळटालो तो अत्यंत समाधानी आशिल्लो. पण पक्षान जो आदेश दिलो पक्षाच्या कामा खातीर, पक्षाच्या रचने खातीर, म्हणजे एखादी गजाल जर पक्षाक जर म्हाजें ऑर्गनायझेशन स्कील जाय आसत जर जातली, पक्षान दिल्लो आदेश आसा तो हांवें मानपाकच जाय आणि त्यानुसार पक्षाच्या आदेशानुसार म्हणजे हांव प्रदेशाध्यक्ष मुख्यमंत्री आमी सगळ्यांक उलयलें आणि त्या नंतर पक्षान वेळान दिल्लीच्यान दिल्लो आदेशाचो पाळपाक जाय आणि तो मानून हांवें मंत्रीपद हांव घेतलें. हे हांवें म्हणजे आज सांगता अशें न्ही, हाजे पयलीं एक 2-3 हाजेर म्हणजे ज्यो मुलाखत जाल्या त्या मुलाखतीक हांवें क्लियर केलें सारकें. आणि त्या वेळार म्हणजे म्हाजेर कोणी तरी बेश्टोच म्हणजे सत्य करपाक आणि ह्या तें ब्लेम करपाचो विशयच ना. त्यामुळे म्हाका दिसता की कांय पत्रकारांक जे बरेच जाण म्हाका वळखता म्हणजे मधु नेचर आणि बाकी सगळ्या म्हाका दिसता कांय जाणांक खबरदार आसत जर जायत न्ही. आतां काल सुद्दां एका इलेक्ट्रॉनिक मिडियाचेर म्हणजे राउंड टेबल कॉन्फरन्स जाली म्हणजे हांवें ती आयकली आणि तातूंतल्यान प्रत्येक मनीस आसा वेगळ्या पद्दतीन म्हणजे जी गजाल ज्या गजालीक तथ्यच ना आणि त्या गजाली आपल्या वेळाच्या पद्दतीन तो विषय काडपाचो प्रयत्न करताले. आणि त्यामुळे म्हाका दिसता म्हणजे प्रुडंट मिडियाचो आमचो मेन हे आसा न्ही प्रमोद आचार्य आसा न्ही तो म्हाजो स्टुडंट, म्हणजे श्रद्धानंद विद्यालयाचो स्टुडंट आसा. म्हणजे आज हांव विशेष करून क्लियर कित्याक करता
म्हणजे जो प्रमोद सारको मनीसच म्हाका वळखना सुद्धा म्हजो स्टुडंटच म्हाका वळखना जो आसात ते तुम्ही पत्रकार बाकीचे गोंयभरात ते म्हाका वळखतले आनी त्यामुळे म्हाका एक क्लियरिटी दिवपाक जाय म्हजीच वळख करून दिवपाक जाय हांव खंयच्यान आयलो हांवें म्हज्या खंयचो विशय हांव दिवपाची ताकद नाशिल्ली आनी ती सगळो म्हजो आयुश्याचो हांवें प्रवास सुरू केलो शिक्षण घेतल्या उपरांत आसा म्हणजे श्रद्धानंद विद्यालयाकच हांव एज ए टीचर म्हणजे असं पण जालो आणि त्यानंतर म्हाका लक्षात येयलें अनेक प्रकारच्या समस्या म्हणजे त्या शाळेत असताना अत्यंत विद्यार्थी प्रिय शिक्षक कसो जावं येता हे विद्यार्थ्यांनी म्हाका मान दिलो सन्मान दिलो आणि ताचेच प्रतिनिधी म्हणजे असं ते आशिल्ले पार्सेकर सर आशिल्ले आणि श्रीपादो अशा सगळ्यांच्या जे 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 पक्षा खातीर संघटने खातीर झोकून दिले लोक आसात ज्या लोकांनी पक्ष आणि पार्टी वयर हाडली तांच्या सहवासांत रावन म्हजो संस्कार म्हजे कडेन जे आसा की जो संस्कार जालो आणि त्या संस्कारान हांव वाडलो आणि तातूंतल्यानच म्हजी स्वताची एक आयडियोलॉजी आसा न्ही विचार जे आसा आणि त्या मोमेंटांतल्यान म्हणजे नंतरच्या काळात आमदार जालो नंतरच्या काळात 2012 हांव मंत्री जालो आणि हाजे पर्यंत 2022 हांगा सभापती जालो म्हणजे म्हाका आज म्हणजे परत एकदा ट्रायबल खात्यार आयिल्लें आसा म्हणजे ट्रायबल लोकांक न्याय दिवप आसा न्ही हो म्हज्या जिवनाचो अविभाज्य घटक आसा ताची पिडा म्हाका खबर आसा ताका सरकार सत्तेक येवपा खातीर ताका मदत जातली आणि सरकार कसो हांगा म्हणजे आमकां बदनाम करपाच्या सुमारांतल्यान चर्चेक येवपाक शकता ते म्हत्वाचें आसा आणि त्यामुळे म्हाका दिसता की कांय जाणांनी म्हणजे आज पत्रकारिता सुद्दां ती बदनाम जाता पळय आसा न्ही कांय लोक अशें कितेंय अशें करता आणि त्यामुळे पत्रकारितेचो दर्जो जो आसा न्ही तो घालून बसता अशा तरेची स्थिती आसलो मनीस तो रमेश टोळके उलयता हे कितपत बरोबर आसा म्हणजे प्रत्येकान आपली आपली जी जागा पळोवन जे आसा न्ही त्या विशया संदर्भातली चर्चा करची आणि हांव इतलें सांगन की म्हजी नैतिकता वा राजकीय सामाजीक जी पार्श्वभूमी आसा त्यो सगळ्या गोंयच्या जनतेक खबर आसा आणि त्यामुळे कोणेच म्हज्या प्रतिमे संदर्भात त्या संदर्भात की अनैतिक अशा प्रकारची चर्चा करून आमकां बदनाम करपाचें बंद करचें आणि पत्रकार बंधू सांगता की सगळेच पत्रकार तशे आसता अशें ना पण कांय जण जे आसा न्ही की आपले भान दवरून जे आसा दवरनासतना जे हांव खरगून तरगत काडटा म्हणटा पळय आसा न्ही आणि तोच विशय परत परत मागीर म्हणजे खोटो विशय आसा न्ही तो खरो करपाच्या प्रश्न पत्रकारिता ताणें अशा तरेची पत्रकारिता बंद करची. सर तुम्ही म्हणता की पत्रकारांनीच हो प्रश्न विषय काढला एक त्या दोन आणि कोणीच कळना पूण ताका हो सोर्स मेळ्ळो खंयच्यान अरे खोटो हांव सांगलें तुमकां जी कोर कमिटी जालीच ना ह्या विशया संदर्भात जो विशय आसा न्ही आमच्या माननीय अध्यक्ष आसा न्ही की दामो नायक आसा तांणी मांडला हांवूय कोर कमिटीचे मेंबर आसा कारण हांवूय बेंगलोर आसा म्हणजे कोर कमिटी म्हाका निरोप वचपाक जाय आणि कोर कमिटीची मिटींग जालीच नासतना ती जाली म्हणून समोर हाडून त्या मिटिंगेक अशें जालें अशा तरेची गजाली त्यो वर्तमानपत्रांक आयिल्ल्यो आसा. So one more thing. This is one thing. Second thing is that last cabinet was the first cabinet of yours. हय कॅबिनेटाक नाशिल्ले कितें कॅबिनेटाक आशिल्ले कॅबिनेट नाशिल्लो त्या म्हज्या म्हत्वाच्या कामा लागून हांव त्या दिसा बेंगलोर आशिल्लो आणि त्यामुळे त्या कॅबिनेटाक हांव पावलो नाशिल्लो म्हणजे म्हज्या चल्याचें एडमिशन बाकी सगळ्या प्रोसेसा खातीर भायर आशिल्लो आउट ऑफ गोवा. सर जी तुका खातें मेळ्ळें त्या खात्याची तूं समाधानी आसा? एक गजाल लक्षात दवर हांवें जर तुमकां सांगलें जे म्हज्या सारक्या मनशाचे जाता म्हणजे हांव विरोधकां आसतना दीस काडला म्हणजे 2007 ते 2011 पर्यंत आसा न्ही खंयच्याच प्रकारचे आमकां काँग्रेस सरकार आशिल्लें त्या वेळार खंयच्याच आमकां आमदार मंत्री त्या वेळाचेर खंयची मदत करनाशिल्ले. अशें आसतना सुद्दां आज तुमी पळयलें की आमोणेक जो आमचो बलराम शिक्षण संस्थेचो प्रकल्प आसा तो त्या वेळाचेर केल्लो म्हणजे केंद्रांतल्या पयशांतून आसा म्हणजे त्या वेळाची अप्रुवल बाकी सगळें त्या वेळाचेर 2017 ते 22 हांव खंयच्याच आमदार ना खंयच्याच पावत ना म्हणजे खंयच्याच प्रकारचें काम म्हणजे सामाजीक जे काम हांव करतालो तुम्ही सगळ्यांक पळयलें आसलें खंयच्याच प्रकारचें काम हांव केन्नाच हाडूंक ना म्हणजे म्हाका इल्लेशें कश्ट चड घेवचे पडले. आज तर हांव सत्तेक आसा आणि पक्षाचो प्रमुख घटक आसा त्यामुळे म्हाका दिसता ह्या खात्यामध्ये काम करपा खातीर खंयच्याच प्रकारची आसा अडचणी म्हाका येवची ना आणि म्हाका अदोळ्या कोणाक पत्रकारांक सांगितलें की जे म्हणजे 1.5 वर्स तरी म्हाका मेळ्ळें जर किमान हांव 3 वर्सांचो कालखंडा इतलें काम करपाची क्षमता म्हाजी आसा की म्हजी आसा तें संघटन आसा
म्हणजे हांव एखादें काम करपाक गेलो जातली म्हणजे काणकोण पासून पेडणे पर्यंतचे लोक आसा न्ही ह्या सगळ्या कामाक मदत करपाचे लोक म्हणजे आसा किंवा तुम्ही लोकोत्सवाचे कन्सेप्ट पळयले लाख लोक येता म्हजे कडेन पयशे आसा म्हणून लोक येना त्यामुळे अशा तरेचे मदत करणारे लोक आसा आणि त्या भरोशाचेर हांव 100% हांव ताचे करून दाखयतलो. So overall scenario पळयत जाल्यार what is the present situation of the departments which you have taken? कितें म्हणटा जी खाती तुम्ही घेतल्या हा. आता लास्ट वन आता ऑलमोस्ट मोर दॅन अ वीक झालं तुमका पोर्टफोलिओ दिला सो व्हॉट इज द प्रेझेंट पळय ह्या विशया संदर्भात आसा न्ही म्हाका जितली आर्थीक तरतूद करून घेवपाक जाय ती हांवें जरी त्या वेळाचेर जर नासली जाल्यार सुद्दां जी आसा न्ही येता ते 25 तारखेक किंवा त्या नंतरची काळान 100% ती करून हांव घेतलो. ना पण घेतला ती बरं पण परिस्थिती म्हणटा नाही, परिस्थिती- इज गुड ऑर बॅड पळय. ओ बस आहे तुमका जाय तशें पळय आसा. आमची जबाबदारी आसा सरकार आमचें आसा त्यामुळे पैसे ना अशें न्ही पैसे एखादें काम फुडें व्हरपा खातीर आसा न्ही 100% पैसे त्या खात्याक हाडून घेवपाचें काम करपाची धमक म्हाजी आसा. पैसे ना करू नाही आसात ते समजा कमी आसत जर जातली ती तूट जी आसा भरून काडपाची हांव एक सिनियर मनीस मरे म्हाका खंयच्याच प्रकारची अडचण येवची ना. सर तुम्ही आता गिरीशाचेर आरोप गिरीश चोडणकराचेर एक आरोप करताना गिरीशान जे ब्रेकिंगाक वर्ड्स वयले तेच आपले पत्रकार हितून आपणे ते केलं तितून घेतले कितें म्हणटलो जे अरे ती मिटिंगच जाली ना असं जर जायत न्ही मिटिंगच जाली ना असं जर जायत न्ही म्हणजे हांव आतां तेच सांगता तुमकां कोर कमिटीची मिटिंग जाली ना कळ्ळें त्या हांव कोर कमिटीचे मेंबर आसा म्हाकाय खबर ना मान्य आमचे अध्यक्ष आसात तेय सांगता त्यामुळे त्या विशयाक काय अडचण ना न्ही म्हणजे बेजात कोणी तरी उठपाचें आनी टच करून उलोवपाचें आनी ते अशें पचोवपाचें. आज एक महत्वाचो विषय म्हणल्यार एसटी समाजाचो जो सोशल एक्टिव्हिस्ट रामा काणकोड तेजे एक ब्रुटल अटॅक जाल्लो आसा तेजेर तुजें मत कितें? नाही एक बार कशें आहा की गोंय हो शांत प्रदेश आसा त्यामुळे दिसा ढवळ्याक अशा प्रकारची घटना घडप बरोबर न्ही आणि त्या संदर्भात म्हाका दिसता होम डिपार्टमेंट पुलीस आसा न्ही त्या संदर्भात योग्य प्रकारची चौकशी करतली अशें म्हाका आसा आणि जर तो समाजाचो घटक आसल्या कारणान हांव मुख्यमंत्र्याक आनी बाकीच्यांक आसतना हांव सांगपाचो प्रयत्न करता. पूण तूं ह्या घटनेचो निशेध करता काय? चर्चा जाताली तुम्ही 3 दीस हांव नाशिल्लें न्ही गोंय हांव आउट ऑफ हांव सांगलें तुका की हांव जर गोंय भायर आसा त्या विशयान म्हणजे चल्याचें एडमिशन ह्या सगळ्या खर्च खातीर जाल्यार मागीर तो त्या विशयान आज हांव योग्य प्रकारे सांगप हें म्हाजें कर्तव्य. No, but you can release the statement. No? Huh? You can have released the statement. The speculation was going from the 3-4 days, but Right. no statement from. नाही म्हाका न्ही तो सगळ्यांना जाय नाशिल्लें ते कोण ते म्हाकाय ते लक्षात येना नाशिल्लें 1-2 पेपरांत कितें आयलें बाकी सगळे प्रेसांत तें आयलां अशें ना खंयच्याच पत्रांत आयलां अशें ना 1-2 पेपरांत आयलें मागीर त्या नंतर सोशल मिडिया आनी मागीर कोण टीक असो हें करता असो विशय आसा. कॅबिनेटात नाशिल्लें न्ही केन्ना नाशिल्लें तुम्ही बीएससी मिटिंग आसली सर कोण बीएससी मिटींग ना बीएससी मिटींग ना चल थँक्यू येस तुम्ही लास्ट दिवसा सांगले मुख्यमंत्र्यांनी की आपण नाका म्हणजे तरी तुम्ही घेतले तुला फोर्सिफुली दिला नाही फोर्सिबिलिटी नाही पळय पक्षाक मरे एक संघटनेचो कार्यकर्तो म्हणजे रमेश होळकर संघटनेचो म्हणजे संघटन स्कील असा हे सगळे जाणा तुम्ही जाणा लक्षात येते त्यामुळे संघटनेचे स्कील आशिल्लो कार्यकर्तो सभापती असले कारणान तो पक्षाच्या फोरमाचेर बाकी सगळ्यांचे फ्रंट पेजीर वचून तो काम करूंक शकना त्यामुळे म्हजें स्कील टॅलंट जे आसा न्ही पक्षाक जाय अशा प्रकारचो आदेश दिल्लीच्यान बाकीच्या सगळ्यांनी आयले म्हणून तो मान्य करपाक आणि मान्य करूंक जाय पक्षच सर्वश्रेष्ठ न्ही पक्ष आसल्यार आमी फुडें वचपाचें ना पण तुमका स्पिकराक सांग पेपर दोन मुख्यमंत्री पद जाय आसले ना म्हणजे पळय हांवें सांगलें तुका एक गजाल हांव मंत्रीच नाका म्हणटा त्यामुळे उपमुख्यमंत्री पद म्हाका विशय येना न्ही तो विशय घेतले मंत्री पद घेतलें पक्षान आदेश म्हणजे पक्षाक जर म्हजी गरज आसा जाल्यार आमी घेवपाक करपाक जाय. ना पण तुका हे दिल्या बा म्हणून कोण काय जळटा बा हे दिसता तुका कांयच ना हांव सिनियर जे आसा त्यामुळे हो पक्ष संघटन जे आसा न्ही आमीच सोडपाची गरज आसा आणि त्यामुळे ही जबाबदारी हांव म्हज्यान एज एक सिनियर लिडर संघटनेचो कार्यकर्तो आसा न्ही हांव म्हज्यान जाता तितलें आसा न्ही पक्षाची जबाबदारी आसा म्हज्या खांद्याचेर हांव घेतलो. सर सायबरूय आसा सर म्हणजे आदिवासी भवनाचेर कितें फुडलो स्टेप आसतलो आदिवासी भवनाचो तो विषय सरकारने क्लियर केला आसा की आदिवासी भवन जे आसा न्ही फुडल्या 1-2 महिन्या भितर प्रत्यक्ष काम सुरू जाता. सर तुवें म्हणल्यार खंय येस पूर्णपणे तेच 100% एक तिळमाक सुद्दां भोवना खंय शंका करूं नका.
सर खंय शंका येता हांव सांगलें तुका माती दिल्यासून ताची भांगर करपाची कॅपॅसिटी आसत जातली आज म्हाका पावर दिल्लो आसा पण भांगार सर अजून काय खबर ना सर तुम्ही मिळता भांगारात सर सर तुवें म्हणल्यार जंय खर्चान थंय सुद्दां खरपून रगत काडपाचे कांय एक दोन हेणे प्रयत्न केलो म्हणल्यार अशाच प्रकारचो प्रयत्न माजी मंत्री गोविंद गावडेचेर जाल्लो काय कितें असो खबर ना ती खबर हांव त्या विशयान खबर पण हो प्रेसान म्हाका अशें पळय म्हणजे एक कांय ना प्रेस कितें करता एक विशय आतां सांगला तुमकां जी मिटींग जालीच ना त्या मिटिंगेच ना ती जालीच म्हणून बरोवप मागीर ती कोणा तरी लादप मागीर हाणें सांगली ताणें सांगली अशें तें म्हणजे तें घालप आनी तो मागीर खरपून रगत काडटा मागीर तें रगत कोणी काडलें रगत कशें आयलें अशें तरेचें स्पेक्युलेशन जातलें सर पण ओनली स्पेक्युलेशन असली खाती हा तेंकाच कित्याक जाता फाटीं जाली आतांय जाली तुमची फाटीं तेन्ना तो मंत्री आला तेन्ना तुका इन्फॉर्म दिवचें पडटलें आतां मागीर क्रेडीट आतां इतले आज इतलें तरी समजून घे मरे आज इतलें कर फुडें हांव दीस आसा मरे येस थँक्यू तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.